गोंयसून केरळाक एका टेम्पोंतल्यान दारूची तस्करी जाता अशी माहिती कर्नाटकाच्या आबकारी विभागाक मेळिल्ली। त्यानुसार कर्नाटकच्या आबकारी विभागान दक्षिण कन्नड हांगासरल्या उल्लाळ या रस्त्या लागीं ह्या टेम्पोची झडती घेतली आसा। त्या टेम्पोत टोटल 896 लिटर हो गोंयचो सोरो मेळ्ळो। या प्रकरणात जो चालक आसा तो कारवार जिल्ह्यातील होन्नावर हांगासरलो राधाकृष्ण कामत एका आबकारी विभागान अटक केल्ली आसा। तेज्याकल्यान एकूण वाहन आणि दारू अशे एकूण 6,87,000 रुपयाचो मुद्देमाल हो जप्त केल्लो आसा। केरळसून गोंयाक आडसाळ हाडूची आणि गोंयसून पुन्हा केरळाक वयताना त्या टेम्पोत दारूचे बॉक्स आणि ते बॉक्स दिसूं नये हेच्या खातीर त्या बॉक्साचेर नारळाची करवंटां घालून ह्या दारूची तस्करी चल्लेली हेची माहिती आबकारी विभागाक मेळिल्ली। त्यानुसार ही कारवाई केल्ली आसा। कर्नाटकचे आबकारी विभाग पुढील तपास करीत आसा। प्रुडंटा खातीर हांव प्रमोद फोंडे।